धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 10 ओळी 30 आनी 4 ते 40 आनी 8. कोर्नेलाच्या घरा पेद्रूची बोली. तोंड उगडून पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. ताणें म्हणलें, देव तोंडाक पळोवन मनशा मदें अंतर करिना. हें सोत म्हूण म्हाका थावें जालें. पूण कोणूय मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाची भोक्ती करता आनी देवाचे खुशे प्रमाणें चलता तर तो की देवाक मानवता. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं शांतीचें शुभ वर्तमान परगटूंक इस्रायलाच्या पुतादवांक निरोप धाडलो. तोच सगळ्यांचो सोमी. आख्या जुदेयांत कितें घडलां तें तुमी जाणून. जुवावान स्नान परगटलें तितून थावन जेजून गालिलिया थावन आपलें काम सुरू केलें. देवान ह्या नाजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माखलो. वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देवचाराचे पदवे खाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सोवे आसलो. जुदेयकारांच्या प्रांतांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमकळावन तांणी ताका जिवेशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिले. सगळ्या लोकांक न्हय पूण देवान आदीं फुडें नेमलोल्या गोवायांक. आमीच ते गोवाय. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जातोच ताचे बराबर जेवल्यां आनी पियेल्यां ते. जिव्या आनी मेल्ल्यांचो मनसुबीदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी हाका गोवाय दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर भावार्थ दवरतात तीं सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी गोवाय दितात. विदेशी पवित्र आत्मो घेतात. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देंवून आयलो. विदेशांक पर्यान देवान पवित्र आत्म्याचें देणें फावो केलें म्हूण पेद्रू बराबर आयिल्ले ते सुनोद केल्ले सगळे भावार्थी थोटाकले, कित्याक तीं 8व्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं म्हूण तांकां आयकूं येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडावं येता. ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें.